नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। उत्साही 5 युवक 3 एनफिल्ड बायकाचेर कारवार ते लडाखपर्यंत साहस यात्रा गेलात। कारवारच्या लडाखपर्यंत बायक यात्रेत गेल्ले पंगडात दर्शन धीरज भुजले, वृषभ कामत, प्रकाश यमनायक, अल्माब्रुक सुलेमान गणी आणि अलीसाब कुक्कळ्ळी हेमे आसात। टोटल 20 दिवसात हो पंगड कारवारच्यान पुणा, इंदोर, अजमेर, जयपूर, आग्रा, देहली, पठाणकोट, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, कासोल, कारगिल, लेह, लडाख, मनाली, शिमला, चंदीगड वचून थंयच्यान परत कारवार येतले। लडाख बायक यात्रेक गेल्ले युवकाक तेमगेल पालकान आणि कारवार बायसिकल क्लब हेमी तेमकां शुभेच्छा दिले। ग्राहकासारखे येयले महिलान ज्वेलरी शॉपात चोरी केले। शिर्सी शहराचे प्रख्यात ज्वेलरी शॉपात येयले 3 महिलान दागिने खरेदी करचे नाटक करून आपले हात चालाकी दाखयले, पण तेमगेले चालाकीपण शिर्सी पोलिसां फुडें चलना। 1 तासा भितर तेमी पोलिसाले अतिथी जाले। शिर्सी शहराच्या मार्केटा लागीं आशिल्ले ओमकार ज्वेलरी शॉपात चोरी जाली। भांगराचे दागिने खरेदी करूंक म्हण येयले 3 महिलान शॉपाच्या ओनराक कळनाशे भांगराचे आणि चांदयेचे वस्तू चोरी करून थंयच्यान फरार जाल्ले। हे सगळे दृश्य CCTVत रेकॉर्ड जाल्ले। गदगचे 42 वर्स वयाचे संगीता, 63 वर्स वयाचे शोभाबाई आणि हुबळीचे 48 वर्स वयाचे राजेश्वरी हेमका पोलिसांन ताब्यात घेला। जून 15 तारखेक ओमकार ज्वेलरी शॉपात येयले 3 महिलान चोरी करून ना जाल्ले। नंतर शॉपाच्या ओनराक भांगराचे वस्तू ना जाल्ले कळण येयले। तेन्ना तेमी CCTV फुटेज पळयले, तेन्ना चोर कोण म्हण कळले। तेमी नंतर ह्या 3 महिलाक सुत्तेत बस स्टँडाचेर म्हणल्यार पावले। थंय चोरील म्हाला समेत 3 महिला सापडले। जाग्यार येयले पोलिसांन तेमकां ताब्यात घेयले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कैगा NPCIL वतीन हणकोण सरकारी प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षणाक गरज आशिल्ले वस्तू वितरण केले। दर वर्साप्रमाणे ह्या वर्साक बी NPCIL कैगा हेमी सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेत कैगा प्रदेश व्याप्तीत येवचे सुमार 100 पेक्षा जास्त शाळेच्या विद्यार्थीक, अंगणवाडी विद्यार्थीक नोटबुक आणि इतर शैक्षणिक सामग्री किट वितरण कार्यक्रम सुरू असा। शनिवाराक हणकोणच्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक हे किट वितरण केले। तसेच स्कूल बॅग, छत्री बी दिले। या कार्यक्रमात CSR समितीचे HN फणीराज, चंदन नायक,
तसेच शाळेचे मुख्याध्यापिका शिक्षक आणि विद्यार्थी ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. ह्या वेळाचेर उलयिल्ले CSR समितीचे फणी विद्यार्थ्याक गरज आशिल्ले सामग्री दिवचे मार्फत विद्यार्थ्याक शिक्षणाक आवड हाडचो उद्देश आसा. NPCIL मार्फत 100पेक्षा जास्त शाळेच्या विद्यार्थ्याक हे किट वितरण करते आसात म्हण तेमी सांगले. ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ 4 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ, ಜೊಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 112 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಬ್ಯಾಗು, ಕೊಡೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು NPC ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. टाटा झेनॉन पिकअप आणि सेंट्रो कारमध्ये घडिल्ल्या अपघातात सेंट्रो चालक जाग्यार मरण पावले. ही घटना अस्नोटी गणेश नगर लागीं शुक्रवार रात्रीन घडली. कारवार तालुक्याचे भैरा शिनगुडाचे उदय कृष्णा पागी हेमी अपघातात मरण पावले. उदय कारवारच्यान आपल्या सेंट्रो कारीचेर येतना फुडच्यान येयली टाटा झेनॉन पिकअप मदीं अपघात घडलो आणि उदय जाग्यार मरण पावले. ह्या प्रकरणा संबंध चित्ताकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. अंकोला तालुक्यात पोशिली सुण्यापिला भारतीय सेनात निवडूक झाली. अंकोला तालुक्याच्या बाविकेरी ग्रामाचे राघवेंद्र भट हेमी पोशिली विशेष ब्रीड सुण्यापिला भारतीय सेनेत निवडूक जालात. श्वान पश्चे उद्योग करून गेले राघवेंद्र भट हेमगेले फेसबुक पेजात श्वानाचे फोटो पळोवन भारतीय सेनाचे अधिकारीन हेमका संपर्क केले. बेल्जियम मेलिनो जातीची सुण्यापिला बुद्धीन हुशार आणि शक्तिशाली उरतात. जन्मा येयले सुमार 45 दिवसपर्यंत ह्या सुण्यापिलाक दिवचो आहार पद्दत अलग उरता. पिलाली बुद्धिस्तर आरोग्य हे सगळे पळयले सेना अधिकारीन 17 पिलाक सेनेत निवडूक केलात. बेल्जियम मेलिनो जातीच्या एक सुण्या पिलाक सुमार 80,000 ते 2 लाख रुपये पर्यंत किंमत आसा. पळोवक थेट जर्मन शेपर्डा सारखी दिसतात. सेनात निवडूक जाल्ले सुण्या पिलाक आसाम आशिल्ल्या सेना ट्रेनिंग सेंटरात व्हयला. थंय तेमकां गरजेचे ट्रेनिंग दितले. आगे बढ़ा आगे बढ़ा. मैं पहनता सब ಇದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಸಲ ಮರಿ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಸಲ ಮರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಮರಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಮರಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 11, 12 ಮತ್ತು 10 ಈ ಥರ 3 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮರಿಯಿಂದಲೇ.
और ये है, ये दोनों रिजेक्टेड है फिलहाल, ये और वो। आयच्या इतलात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.